ते भूमिपुत्र बिलाचे इश्यून तूं आनी तुमच्या संघटनेचे मेळ्ळे कितें इश्यू आला नाही, आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे जी आमची ST मोर्चा आसा वतीन आम्ही भूमिपुत्र अधिकरण बिल या बिला संदर्भात आम्ही मेळपाक येयले. विषय आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आणि या विशया संदर्भात आम्ही पूर्ण डिटेल चर्चा करपा खातीर म्हणजे सादारणचे फाटले 30 तारखेक तें बिल पास जालें आणि ताजे उपरांत वेगवेगळ्या प्रकारच्यो रिएक्शन ज्यो आसा न्ही त्यो येवपाक लागल्यो आणि एज ए कमिशनाचो चेअरपर्सन म्हणून म्हजे कडेन येवपाक लागल्यो. आमच्या ST मोर्चाचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर तांचे कडेन येवपाक लागल्यो. आमचे एक्स MLA गणेश बाबू तांचे कडेन आयल्यो आणि या संदर्भात आम्ही एक चर्चा केली, डिस्कशन केले आणि त्यामुळे जो बिल्लामध्ये भूमिपुत्र जो वर्ड आयलो पळय आणि 30 वर्सांचो उल्लेख जो जालो आणि ताजे वयल्यान अनेक जाणांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे रिएक्शन येवपाक लागले आणि ह्या रिएक्शना संदर्भात आम्ही चर्चा करत आसतना आम्ही मुख्यमंत्र्या समोर जो विषय मांडलो की गावडा वेळीप आनी कुणबी हे गोंयचे मूळ सेटलर आणि म्हणजे सन ऑफ सॉयल, त्यामुळे की भूमिपुत्र वर्ड जो आसा तो वर्ड जो आसा न्ही तो आतापर्यंत जो आसा न्ही गावडा वेळीप कुणबी ह्या लोकां संदर्भात तो वापरलो वतालो आणि आम्ही गर्वान तो आम्हीच ह्या गोंयचे मूळ भूमिपुत्र असो जो उल्लेख जो आसा जायत आसतलो. पण आज ह्या बिल्लाक हो शब्द आयिल्ल्यामुळे की म्हाका दिसता की ह्या विशया संदर्भात ते हो जो विषय जो आसा विशया संदर्भात खंय तरी एक प्रकारचे गोंधळ निर्माण जायत आसा आणि तातूंतल्यान त्यामुळे आमची ओरिजिनॅलिटी आमचें अस्तित्व जें आसा ह्या शब्दा संदर्भात खंय तरी नश्ट जावपाक शकता आणि ताजो एक विपर्यास जावपाक शकता असो विषय जो आसा न्ही आज आमी मुख्यमंत्र्या सोबत दवरलो आणि मुख्यमंत्र्यान तो मानून घेतलो आणि आपण ह्या बिल्लांतलो जो भूमिपुत्र वर्ड जो आसा तो आपण काडटा अशा प्रकारचे आमकां क्लियर कट एश्युरन्स दिल्लें आसा. आणि ताच्या बरोबरच आमी काय त्या बिल्लांतल्या भितर कांय त्रुटी ज्यो आसा त्योय आमी मांडलेल्यो आसा आणि त्या संदर्भात ताणें परत सेकंड फेजीन जे आसा न्ही चर्चा डिटेलान चर्चा करून आसा न्ही ज्यो त्रुटी ज्यो त्या बिलामध्ये आसा आणि ताच्या बरोबरच ज्यो आसा न्ही की जो विषय जो आसा न्ही की आमच्या ह्या जे अनेक वर्सां जे लोक जंगलांत रावपी म्हाका दिसता की रेव्हेन्यू जमनीक रावपी अशे 70 आसतले, काणकोण आसतले, केपें आसतलो, सांगे आसतले की अशे अनेक वर्सांचे प्रश्न आसा आणि त्या प्रश्ना संदर्भात ह्या बिल्लामुळे ह्या लोकांचो पूर्णपणे 100% आस्पाव आसा. जसं उदाहरणार्थ आम्ही काणकोण गेले तर जायत न्ही अशे अनेक गांव आसा ज्या गांवांमध्ये की वायल्ड लायफ सँच्युरी लोक आसात, फॉरेस्टाच्या जमनीक लोक आसात, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हातूंत लोक आसात आणि त्यामुळे तांकां किमान तांकां घराचो मूलभूत हक्क जो आसा त्या हातूंत मेळपाक येता. त्यामुळेच आमी ह्या बिलाचें आमी स्वागत करतात आमी ST मोर्चाचे सगळे म्हणून जे आसा आणि त्याचबरोबर ज्यो त्रुटी आसात त्यो त्रुटी दूर करपा संदर्भात जे कांय सेशन आमी घेतलो 100% आमचे विशय आसा न्ही ते आज अत्यंत बरे तरेन मुख्यमंत्र्यान आयकून घेतलेले आसा. आमकां पुराय खात्री आसा भूमिपुत्र वर्ड जो आसा काडटलो आणि ज्यामुळे आमचें अस्तित्व हें आसा न्ही ह्या भूमिपुत्र वर्डा आसा ओके आमी गावडा वेळीप आमी कुणबी हे जे मूळ सेटलर आसा ते तो पूण आमी सरकार समोर मुख्यमंत्री आमी ह्या बिलाक आमी सो काल ते घाटोबेत सगळे फेडरेशन बा आले पळय ते गव्हर्नराक मेळ्ळा पळय तेजेर जाल्यार तुजें कितें म्हणणें मागीर प्रसाद गांवकर बा ते अपोज करता तेन्ना हेजेर नाही अपोज करपाचो वेगळो आसता पण अपोज हो अपोजा ते तुमच्या मेवल्या ते मेवला तेजेर कितें तुमी तांकां विचारले तुमचे ते मेळना हें तांचें ओपिनियन आसा ना पूण तेंकडच्यानूय तुमी सजेशन हें घालें बाबा तुमी अपोज कित्याक करता
निमित्तान येताले तुम्ही ते आमचे कडेन येवंक ना तशें तेणी तुमचे कडेन येवपाक जाय. नाही येवंक ना म्हळ्यार ताणें आपल्या विशय आपल्या बद्दल मांडलेलो आसा की ताणें कितें म्हणलं पळय न्ही त्या संदर्भात हांव वचना तो तांचे स्वताची मत. करेक्ट सर. तेणी रमेश कितें भाऊ, म्हणलां? आम्ही जर तुम्ही पळयत म्हणटा, फाल्यां जाल्यार जे matter of खरे everybody, न्हू? भूमिपुत्र आसा गोंयचे, तुम्ही जशें म्हटलें काणकोण, सत्तरी, सांगे, केपें, ह्या भूमिपुत्रांचे कितलेशेच प्रश्न अजून प्रलंबीत आहा. त्यांच्या घरार नांवां जी आहा, घरा नांवार जावंक ना, जमनी आहा, इतले दीस ते खाता तें जावंक ना. त्याचो फायदो ह्या भूमिपुत्र हेतून जातलो. डेफिनेटली जातलो म्हाका. तेचो आसा तसो हें 100% जातलो. आसा तशी आसा. ओके. सर्वे हा कितले जाण कितल्या घरा जाय आता सर्वे आसा न्ही हो म्हजे कडेन ना, पण सरकारान वजाचेर डिटेल अभ्यास पण करून कितले गोंयकारांक फायदो जातलो, कितले न्हू, म्हणजे भूमिपुत्रांक ते फायदो आतां जे- जातलो? म्हाका ह्या संदर्भात हांव आतां इतले खंय खंय कितले आसा पण म्हाका जर काणकोण विचारले जर जायत न्ही हांव डेफिनेटली सांगू शकता. कितले काणकोणा कितले जातले? म्हजे तुमच्या communityचे सांगा पत्रां. म्हजे 2-3 गांव जे आसा पळय न्ही, म्हजे 2-3 गांव आसा. समजा खोतीगांव गेले जाल्यार ती बड्डे गांव जो आसा न्ही, बरसड्या. पूर्णपणे हो जो गांव आसा की हांगा फॉरेस्टाचे जमनीक आसा. सादारणशे 70-80 घर आसा की हांकां अजूनय तांकां मालकी हक्क ना. Okay, how would तांकां you मालकी convince the हक्क मेळटलो community? घरांचो. ह्या मालकी हक्क मेळटलो. आणि ते खातात ते जमनी उत्पन्नाचे कितें नाही उत्पन्नाची ह्या विशया संदर्भात जो आसा न्ही, फॉरेस्ट रायट ऍक्ट आसा न्ही, ह्या फॉरेस्ट रायट ऍक्टा संदर्भात जे आसा कांय जाणां सनदी मेळ्ळी थोड्यांचो fear आसा. कितलो? आनी म्हाका दिसता की ते फुडल्या काळान आसा ताची सनदी मेळपाक पूर्ण तशें न्हू, आता थोड्यांचो तवडकर fear- बाबा एक पळया, तुम्ही इतली वर्सां संघर्ष करता आणि तुमकां आतां हें खंय तरी मेळटलें म्हणटा ह्या बिलान, आणि 30 वर्सां फाटीं कोण येयलो तांकां डायरेक्ट मेळटलें. सो तुमचेर इनजस्टीस न्हू हो? म्हाका दिसता आमचेर इंडस्ट्रीक न्ही. आता 30 वर्सां कशें आसा की कांय समजा कमुलदादीची जमनीक आसा, तर कमुलदादीची जमनी आसतल्यो की आमचे गोंयकार आसतले की त्याच बरोबर दुसरे जे लोक आसतले जे हे म्हणटा पळय न्ही की जेणे जमनी विकत घेतलेली आसा, खंय तरी कोणाक जेन्ना 100 मिटर जमनी घेतली आसा, 200 मिटर जमनी एनक्रोच केला तेंची. म्हाका दिसता की भायल्या लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयाक हाडून येवन एन्क्रोच केला अशा प्रकारचे उदाहरण की चुकून आसत. पण म्हाका दिसता अशा सो प्रकारचे तुम्ही फाटी तुमच्याच गव्हर्नमेंटाने म्हणटा बिल हाडलेलें हे मरे. बिल तुमच्या कम्युनिटीक फायद्याचें आसा हांव म्हणटा म्हज्या तुम्ही. कम्युनिटी कोण नाही, पूर्ण गोंयकारांक फायदे. ओके. हांव म्हज्याच कम्युनिटीक हांव एक्झाम्पल ना, पण तुम्ही जेन्ना example दिलें जाल्यार तुम्ही नांव कित्याक change करप? आम्ही इतलेंच म्हणला की भूमिपुत्र शहराचे वर्ड आसा, ह्या भूमिपुत्र वर्डा संदर्भात जो आसा न्ही की आमचें अस्तित्व जें आसा न्ही की ह्या शब्दा कडेन आसा की त्यामुळे खंय नसता वचचें न्ही. आधी इतलोच आमचो प्रयत्न. जस्ट